पासे किया वेअर फन नेव्हर एंड्स. एक नवा उत्साह, एक नवी उमेद, एक नवी सफर आणि त्या सफराची एक नवी काणी. आर्यना बरोबर चल पासे किया. सदा भशेन एपिसोडाच्या शेवटाक चल पासे किया कॉन्टेस्ट आसतलो. ह्या कॉन्टेस्टान हांव तुका एपिसोडाचेर एक प्रश्न विचारतले. त्या प्रश्नाचं जर तुवें बरोबर उत्तर दीत जाल्यार तुका मेळू शकता 6000 मेरेनचे गिफ्ट हॅम्पर्स पॅनासॉनिक आयडियाज फॉर लायफ हांचे कडल्यान. त्या शिवाय मेगा बंपर प्राइज 42 इंच LCD टीव्ही फ्रॉम पॅनासॉनिक कसो जिखप, फाटल्या एपिसोडाचो विनर कोण आणि SMS कसो करप हे तुका हांव सांगतले एपिसोडाच्या शेवटाक. पळयत राव चल पासे किया. फोंडे महाल किंवा फोंडा तालुका म्हणो काय दोळ्यामुखार येता ते फर्मागुडी, नागेशी, ढवळी, कवळें, बोरी, बेतोडा, केरी आनी आमी सद्या आसात ते वेरें, सावय वेरें. हय, फोंडे तालुक्यांतलो आनीक एक ल्हानसो गांव जंय चारी वाटेन फक्त हिरवळ तुका पळोवपाक मेळटा आनी दोंगरांनी मदींच लागपी हें सुंदरशें गोंयांतलें एकमेव अशें अनंताचें देवूळ. बाकी देवळां परस हें देवूळ वेगळें आसा. हांगचें ट्रेडिशन वेगळें आसा. कांयश्यो गजाली ज्यो हांवें आयकल्यात त्यो म्हळ्यार गंधाची पुजा, शय्यावस्थेत अनंत, उदकांतलें देवूळ आनी सामकें फामाद आशिल्लें सख्या हरी माझ्या पांडुरंगा, हरी रे माझ्या पांडुरंगा. वचत न्हय जाल्यार आमकां वेगळ्या वेगळ्या प्रकारची देवळां पळोवपाक मेळटात. जशें वाळपय ब्रह्मकरमळी हांगासर ब्रह्माचें, कवळे शांतादुर्गा, पर्वताचेर पाड्डे हांगासर चंद्रेश्वर भूतनाथ, कुंकळे हांगासर तिरुपती बालाजी, तशेंच हांगासर वेऱ्या अनंताचें देवूळ. हय, सद्या आमी अनंताच्या देवळान आसात आनी जाणून घेवया आमचे बाब पुरोहित दादा हांचे कडल्यान की ह्या देवळाचो इतिहास कितें आसा तो. म्हाका सांगात की हें अनंताचें देवूळ वळखलें वता न्ही, तर ही मूर्ती हांवें आत्तां पळयली ती अशी निद्रावस्थेत कित्याक आसा? म्हणजे ही अशीच आसा पयलीं पासून मूर्ती काय? मूर्ती पयलीं पासून तशीच आसा. अनंताची मूर्ती म्हणजे अनंत अशें न्ही, क्षीरसागर जे उदकान आसात. बरोबर. पयलीं पासून हां, ती हांगासर हें देवूळ बांदल्यार कितलीं वर्सां जालीं? तशें एग्जॅक्ट कांय खबर ना, पूण आमच्या जाणट्यान सांगिल्ल्या प्रमाण 500-550 वर्सां जातली. 500 वर्सां? हाजो इतिहास कारण ही जी ही घंटा जी आसा ही ताजेर जवळ जवळ 1710 कितें आसा. 1710 बरिल्लें आसा. तेन्ना पासून ती हांगासर आसा. ताज्या भशेन पयलीं आसतली. अच्छा, पूण तुमी आतां म्हळें न्ही की उदकाचेर म्हणजे उदकान निद्रावस्थेत आसा म्हणून ही मूर्ती, तर हांगा चारी वाटेन उदक आसा? चारी वाटेन उदकाचेरूच बांदलें. हां, देवूळ आनी हें तळें सायड? तळें. अच्छा. पयलीं कितें आशिल्लें हांगासर की जरा चालत गेलो की उदक वयर येतालें. आतां मंडपान आतां आमी तें बांदून काडला. पूण पयलीं बेटे चलप म्हणजे उदक येतालें वयर, थंडसाण येताली. चारू वाटेन उदकाचेर देवूळ बांदलें. अच्छा, पूण हाजो इतिहास कितें तुमी सांगूंक शकता? इतिहास म्हणजे असो की हांगासर 200 मिटराचेर मांडवी नदी आसा आनी मांडवी नदीचेर त्या टायमार मोठें वादळ आयलें आनी वादळान एक नावाडी येतालो तो, ताचें नांव पीर म्हणजे मुसलमान तो सहज चुकून वादळ आयलो म्हणटा तो चुकून हाडून ह्या सायडीक पावलो. म्हणजे ताका आमी पिरा पेटेर म्हणटा, पेटेर म्हणटा. थंय आयल्यार तें जहाज तेगेलें अडकलें. जहाज म्हणजे व्हडी तागेली कितें मार्केट आशिल्लें आनी तें फुडें वचना जालें. तो त्या सयत रावलो. हांगासर जो ब्राह्मण आशिल्लो पैठणकर म्हणून, ताका स्वप्नांत दिश्टांत जालो ह्या मूर्ती आतां जी आसा ती आपूण हांगासर आयिल्लो आसा हांगासर तिराचेर नदी तिराचेर आपूण तातूंत आसा म्हणून स्वप्न पडलें. दुसऱ्या थंय गेलो पळोवपाक तर तें जहाज तें आशिल्लें व्हडें आशिल्लें तें. ताणें ताका विचारलें, म्हाका अशें राती स्वप्न पडलें की
स्वप्न आपण हांगासर अनंत शयन विष्णूची मुर्ती आसा म्हणून. तो म्हणटा आपूण मुर्ती हाडूंकूच ना, आपूण आपलो व्यापार घेवन आला आपलो. चुकून वादळ आयलें ते म्हाजे व्हडें हांगासर पावले. तो तर कसोच आयकना आनी हो ताका परत परत सांगता की अशें अशें आसा म्हणून. तो निराश जालो आनी परत आपल्या घरा आपल्या हांगासर आयलो परत आपल्या स्थानाचेर. परत दुसऱ्या दिसा ताका स्वप्न पडलें त्या जो नावाडी आशिल्लो तो की अशें अशें आपूण हांगासर आसा म्हणून. मागीर तो आयलो हांगासर. ताका दोगूय मेळ एके कडेन जाले आनी सगळ्या गांवच्या लोकांक घेवन तेन्नाच्या टायमार हांगासर दोगांनी मिळून स्थापन केली. त्या हीच मुर्ती अशें आख्यायिका आसा तेजी. आनी तो हाडपी आशिल्लो तो पीर मुसलमान. ताका पिरा म्हणून त्या जागेक पिरामिडेर अशें म्हणटात. आनी आमचो वार्षिक जो कालो आसता न्ही उत्सव म्हणजे 8 दीस आसता त्या काल्याचेर ताका भोवमान आसता. हांगासर उत्सव केन्ना जाता? मार्गशीर्ष शुद्ध तृतीया ते मार्गशीर्ष शुद्ध दशमी अशे 8 दिवस मोठा कार्यक्रम आनी मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम जाता. म्हाका सांगात, हांगा जी मुर्ती आमी पळयली हाका बरी न्हेसयल्ली आसा, म्हणजे आमी गंधपुजा म्हणटा. तर ही हांगासर सामकी फामाद आसा. तर ताजे बद्दल कितें सांगात न्ही? गंधपुजा म्हणजे आमची ही गंधपुजा पयलीं आमच्या वडिलांनी सुरवात जवळ जवळ 40 वर्सां जातली. आनी तांच्या हाज्या जाली पयलीं कितें जाताली थरावी पुजा आसताली. विजयरथा, काल्या ते बी कशी ह्या हातून 3 प्रकार आसात. 2-3 प्रकार आसा. त्यातले सगळ्यात आतां जी चालू आसा सगळ्यात व्हडलो प्रकार. आतां आमच्या वडिलांनी सुरवात केली आनी तें कारण म्हणजे कितें ताच्या मनात ते मुळचो कलाकार न्ही तो कितें तरी एक नवीन नवीन ताका एक सुस्तालें करपाचें. आज हें करून पळया, आज तें करून पळया, आज अशी करून पळया, आज तशी करून पळया अशें करून ताका ती सामकी आंगाक बसली. आनी आज जवळ जवळ 40 वर्सां जालीं कंटिन्यू पुजा आसता बुकींग करचें. पण ते लोकांनी मागून लोकांनी मागून लोकांनी आंगवणी आसता न्ही. आपलें अमूक एक काम जालें आपूण गंधपुजा बांदता आपल्याक एक भुरगें जावचें आंगवणीचें. 3 प्रकारचे आसतात कितलेशेच प्रकारचे. प्रकार कसले हे? पयलो प्रकार जो आसा न्ही मुख्य मूर्ती अनंताची जी मूर्ती आसा ती गंधाची करप ना. बाकीच्यो मूर्ती ज्यो आसा सायडीच्यो उदाहरणार्थ लक्ष्मी म्हणा, पार्वती, देवकी जी देवकीची भुरगीं ती आसा ह्या सायडीक आसा ती तांकां कलर. आनी ही जी आसा आतां चालू आसा ती म्हणजे सबंद मुर्ती म्हणजे फूल जावना ती कंप्लीट. आतां म्हणजे राती जातली. आनी मदली जी आसा न्ही ती तातूंत फक्त सोवळें न्हेसप, पितांबर न्हेसप, बाकीच्या गंधाचें करप. पण पितांबर सुद्धा हे गंधाचेच आसता. आतां हे गंधाचें केलां आतां हळडुवें आसा पळय कलर. आनी प्रत्येक दिसाक कलर वेगळे आसता. हळडुवें आसता. हाज्या खातीर आतां आमी जे गंध काडटात न्हय ते देवाक आमी इतले सुद्दां लायले जाल्यार आमकां भरपूर वेळ झरोवचे पडटा. हांगासर कितले गंध लागता? आमी जवळ हांगासर 1 किलो गंध लागता. हय न्ही. झरोवपाक मागीर तुमी आमी झरयता सगळे. साडी बिडी व्हडली आसा आमचे कडेन. कितलो वेळ लागता सादारण? गंधाक जवळ जवळ कितें आसा न्ही म्हणजे खड जर बरें मेळत वळेचें न्ही वळीचें झाड बकुळीचें झाड ताचे कुडके करप आनी तें झरप. तातूंत तें बरें मेळ्ळें जाल्यार बेगीन जाता. जून मेळ्ळ्यार बेगीन जाता. बरें, आयज जर ही पुजा जाली जाल्यार फाल्यां परत रोखडीच आसता. फाल्यां रोखडीच जाता. जवळ जवळ एप्रील पर्यंत बुकींग आसा. कळ्ळें. पण ही पुजा तुमीच हांव करता आनी म्हाजो भाव दुसरो आसा पळय. तुमकां ह्या पयलीं पासून कला उगत आसा? कला म्हणजे वडिलांच्या फाटल्यान हांवें केल्या सुरवात. म्हाज्या वडिलान तो करता. हांगासर आमी चांदीची हे पळयले न्ही खांबो दिश्टी पडटा हांगासर. तो कसलो? तो खांबो आमी ताका स्पेशल म्हणजे थंय कॉल लागता. कोणाक प्रसाद बिसाद घेवपाचें आसत ते कॉलाचो स्पेशल खांबो तो ताका देव अशें मानता. पयलीं पासून आसा. चांदी ती हाली ह्या 10-12 वर्सांक केली. हांगासर जशें आमी पळयलें खुबश्यो गजाली जाणून घेवपा सारक्यो आसात. आनी ह्याय देवळाक खुबश्यो पद्दती वेगळ्यो आसात. म्हणजे गंधाची पुजा म्हण किंवा हांगासर उदकान निद्रावस्थेन आशिल्लो अनंताचो अनंत म्हण किंवा खुबश्यो गजाली आसात. आनी ह्या गांवांत कितें आसा पळोवयाचो ह्या पासय. मंदिरांतलें भितरलें कोरीव काम पळयत जाल्यार कळटा देवूळ बरेंच पन्नें आसा म्हण. तुज्यान हांगासर फोंडेच्यान किंवा माशेलांतल्यान येवपाक जाता. दोनी वाटेन 15 मिनटां लागतात. हांगसरलो दशमीचो उत्सव मात सामको पळोवपा सारको आसता. सुपारेचीं ल्हान झाडां हातान घेवप, नाचप आनी म्हणप सख्या हरी माझ्या पांडुरंगा, हरी रे माझ्या पांडुरंगा.